नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। अंदू शिक्षणीक वर्ष सरकारान 3 हायर सेकंडरी 2 स्कुलांक दिली मान्यताय। मायनॉरिटीचे 1 हायर सेकंडरी 2 स्कुलांचो आस्पाव। मायनॉरिटी आमदाराचो प्रेशर गट शुक्रारा मेळटलो मुख्यमंत्र्याक। विश्व योग दिसा गोंयांत जावपी सूर्य नमस्कार विद्यार्थ्यां खातीर सक्तीचे ना, इत्सुकांनी घेवचो वांटो। शिक्षण खात्यान काढलें परिपत्रक। दाबोळी विमानतळाक कस्टम्सान धरले 2.25 कोटीचे 7.5 किलो भांगर। कतार एअरवेजान दोहा सावन आयिल्ले साजीद अहमदाक धरलो। स्मगलिंगाचे दुबय भटकळ कनेक्शन। बाकीच्या पालिकां भशेन केपेची गत मान्सून पावलो। पावसा पयलींची कामां सोंपना, गटारां साफ ना। पालिका म्हणटा 90% जाली, नगरसेवक म्हणटा 10% ना, भोगतात केपेकार। पणजे ते रेशमागुश रोपवे टुरिझम उच्चाधिकार समितीन केलो क्लियर। 15 दिसां भितर टेंडर। सी प्लेन रोपवेचेर खंयचे टुरिझम तज्ञाचो सल्लो घेतला, गोंयांत चलपाचें ना, आमदार मायकलाचो प्रस्न। आनी 20 वर्सां सकयले चल्याचे वर्ल्ड कपांत अमेरिका, माली, सर्बिया, सेनेगल पावले क्वार्टर फायनली। खबरो विस्तारान। अंदू शिक्षणीक वर्सा गोंय सरकारान 3 उच्च माध्यमीक शाळांक 2 हायस्कुलांक मान्यताय दिल्या। तातूंतली 1 हायर सेकंडरी आनी 2 स्कुलां मायनॉरिटी संस्थांची। सध्या चालू उच्च माध्यमीक शाळांचो आक्षेप आशिल्ल्यान डायोसेसानाचे 4 उच्च माध्यमीक शाळांक शिक्षण खात्यान मान्यताय दिल्ली ना। मात मायनॉरिटी आमदारांचो प्रेशर गट तयार करून ह्या मुद्द्यावेल्यान सरकाराचेर दबाव हाडपाचो यत्न चल्ला। सगळे मायनॉरिटी आमदार शुक्रारा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक मेळटले। डायोसेशन आणि आर्च डायोसेशनाची शिक्षण क्षेत्रातली बरीचशी कामां सरकारा कडेन खंय तश्शी उरल्यात। त्या खातीर अल्पसंख्याक आमदारांचो गट तयार करून सरकाराचेर दबाव हाडून त्या कामांक नेट दिवपाचें चर्चीन थारायलां। मात शिक्षण खात्यांतलो डेटा वेगळेंच सांगता। डायोसेशनाच्या 4 नव्या हायर सेकंडरीक सरकारान मान्यताय न्हयकारल्या। कायद्यान ह्या हायर सेकंडरीक मान्यताय दिवंक शकना आनी ताका लागून तांचो अर्ज न्हयकारला अशें शिक्षण खात्याचो डेटा दाखयता। डायोसेशनाक न्हयकारल्यो हायर सेकंडरी। काणकोण, पेडणे, दारबांदोडा आनी दिवचल हायर सेकंडरीक मान्यताय न्हयकारली। 4 हायर सेकंडरीक त्या वाठारांतल्या 2 हायर सेकंडरींचो विरोध। 2015-16 शैक्षणीक वर्सा उच्च माध्यमीक स्कुलां खातीर आयले 12 अर्ज। तातूंतल्या 3 हायर सेकंडरीक मान्यताय, 9 अर्ज भायर। मान्यताय दिल्ल्या हायर सेकंडरी मदीं एका मायनॉरिटी हायर सेकंडरीचो आस्पाव। स्कुलां खातीर 15 अर्ज, 2 मान्य, 2 मायनॉरिटी। मायनॉरिटीचो एका इंग्लीश मुळाव्या शाळेक अर्ज। शिक्षण खात्यान अर्ज मारलो भायर। आनीक इंग्लीश मुळाव्या शाळेक मान्यताय दिवचे ना म्हूण शिक्षण खात्यान कोर्टाक दिल्लें प्रतिज्ञापत्र। इतलें आसून मायनॉरिटी शिक्षण संस्थांक न्याय मेळना म्हूण बोळा चल्ला। सरकार पक्षांतले मायनॉरिटी आमदारांचो गट शुक्रारा मुख्यमंत्र्यांक मेळटलो। We are all come, then he is ready to come from his constituency to meet us. So we told him no, since it is your constituency day, we are coming tomorrow. All MLAs will come tomorrow and we will hand over the memorandum of Diocesan Society and Archdiocese Board of Education to you. सगळे MLAनी साइन केले? Yeah. Everybody has signed. Except the 2 signatures which are pending, they will be done now. कोणते? Chief Minister has given appointment at 11 o'clock at the Secretariat. तुमच्याकडे काँग्रेसचे MLA काल असले ते आहेत ना, ऑपोजिशन MLA? No, they had only told us that you all go and give the memorandum and have a discussion. If need be, you call us. Archdiocese Board of Education, there are about 170 schools in Goa run by them, which ex-Chief Minister had given assurance, and he has given a priority letter also on that, which has to be fulfilled because these demands, since they are very much genuine and they are only related to education, we are trying to bring it on top priority to this government, and we want the Chief Minister to look at them positively and give the results within a week. फक्त एज्युकेशन रिलेटेड इश्यूज? Yes, these are only education related issues. Beyond that there is nothing. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी।
विश्व योग दिसा निमतान गोंयांत विद्यार्थ्यां खातीर जावपा आशिल्ले सूर्य नमस्कार सक्तीचे ना. इत्सूक आशिल्ल्यांनी तातूंत वांटो घेवचो अशें परिपत्रक शिक्षण खात्यान काडलां. सूर्य नमस्काराची ही कार्यावळ सक्तीची आसा अशी खबर पातळिल्ल्यान कांय आमदारांचो आनी शिक्षण फुडाऱ्यांचो ताका विरोध जावपाक लागिल्लो. मात डायोसेसन सोसायटीचो ह्या योग कार्यावळीक खंय विरोध ना. केंद्रीय आयुष मंत्री म्हणटा योग कार्यावळीक खंय कोणाचोच विरोध ना. पहिलेच फावट आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतात. ते निमतान भारतांत आनी गोंयांतूय वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो. गोंयांत 21 जूनाक सूर्य नमस्कार कार्यावळ जावपाची आसा. ही कार्यावळ प्री प्रायमरी, प्राथमीक, स्कूल आनी हायर सेकंडरीच्या विद्यार्थ्यां खातीर आसतली. ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर 21 जूनाक सकाळीं 10 जातले. पूण कार्यावळींत वांटो घेवपाची सक्ती कोणाचेरूच घाल्ली ना. आपूण जावन ह्या कार्यावळींत वांटो घेवचो अशें परिपत्रक शिक्षण खात्यान काडलां. डायसेसन सोसायटीचो योग कार्यावळीक विरोध ना. पूण विश्व योग दीस आयतारा आयिल्ल्यान त्या दिसाक कितले विद्यार्थी तातूंत वांटो घेतले हाचेर डायसेसन सोसायटीचो फादर जेफ्रिनो डिसोजान दुबाव उक्तायला. President of different organization met me, Muslim organization met me today, and they have given full support to Yoga Day, and they will perform the yoga on that day also. केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक म्हणटा योगाच्या कार्यावळीक खंय कोणाचोच विरोध ना. दाबोळे कस्टम्सान सुमार 2.25 कोटीचे भांगर धरले. ब्रेस्तारा सकाळी कस्टम्स अधिकाऱ्यांनी दाबोळे विमानतळाचेर साजीद अहमदा कडल्यान 7 किलो 700 ग्राम भांगर जप्त केले. जप्त केल्ल्या भांगराचें मोल सुमार 2 कोटी 15 लाख. साजीद भटकळ कर्नाटकांतलो. कतार एअरवेजान तो दोहा सावन दुबयच्यान गोंयांत आयिल्लो. ह्या केशींतल्यान भांगराचे स्मगलिंगाचें दुबय भटकळ कनेक्शन परत एक फावट उक्ताडार आयला. 7 किलो 700 ग्राम गोल्ड जो कि पैसेंजर कोई आ रहा था दुबई से, साजिद नाम है उनका, उनसे ये गोल्ड रिकवर हुआ. हिंदुस्तान के बाजार में इसकी कीमत करीब 2 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास आकी गई है. एक्यूज का भी इंट्रोगेशन चल रहा है. उसके बारे में हम और जानकारी ले रहे हैं कि उसे किसने दिया. रहने वाला कर्नाटक के भटकळ का है. मध्य पूर्वेंतल्यान दुबय, शारजा, दोहा, कतार सारकेल्या देशांतल्यान गोंयांत भांगर स्मगलिंग करपाच्यो एकार एक केशी सापडत आसात. फ्लायटींनी स्मगलर पॅसेंजर मेळटात तेय चडशे भटकळचे. ब्रेस्तारा, दोहा, दुबय सावन आयिल्ल्या कतार एअरवेजाच्या पॅसेंजराक गोंयच्या कस्टमान दाबोळे सुमार 7.5 किलो भांगरा सयत धरलो. दुबय सावन सलीम भाई नांवाच्या एकल्यान साजिदाक भांगर गोंयांत स्मगल करपाक लायिल्लें म्हूण कस्टम सांगता. साजिदाची फुडली चवकशी चल्ल्या. सध्या तो कस्टमाच्याच ताब्यान आसा. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेऊ एक विराम.